हे सभागृहांत आशिल्ले सगळ्यांक माय मोगाचे हुनहुनी येवकार. साहित्य अकादमी नवी दिल्ली आणि कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान हांणी मेळून मांडून हाडले हे कार्यक्रम युवा साहिती. युवा साहिती कार्यक्रम म्हणटना हुनहुनी म्हणले कित्याक आतांचे युवा साहित्य पारंपरीक शैली पारंपरिक विषय मोडून तोडून नवे विचार नवीनता आणि एक संवेदन आणि नवे विचाराचे एक भोगणा तांचे एक संभ्रम तांचे सगळे विचार घेऊन ते तांणी शब्दांनी साहित्यांनी मांडून हाडले मितीन आज आमचे साहित्याची मिती वाडला आणि साहित्याक रावले उदक नाही ते वाळून वचूंक जाय ताका युवा साहित्याचे अगत्य भरपूर आसा. हे कार्यक्रमांत आशिल्ले युवा साहिती तांचे साहित्य म्हळ्यार कवन जावो कथा जावो हांगा सादरीकरण करतले तांकां हांकां माचयेर आपयता. पयले जावन स्टॅनी डिसोजा आसन ग्रहण करात. स्टॅनी डिसोजा हे कार्यक्रमाचो अध्यक्ष. स्टॅनी डिसोजा हो कोंकणी साहित्य वर्तुळांत स्टॅनी बेळ्ळा म्हळ्या नांवार प्रसिद्ध जाला. बेळ्ळा बेल्ला आसूंक पुरो म्हळ्यार गोड गोड मनीस सो बेल्ला म्हळ्यार जाता. हो कविता लेखनां आनी काणयो बरयता. साहित्य अकादमी नवी दिल्लीचे कोंकणी सल्लागार कमिटीचे हो वांगडा आसा आनी हांणी बरयल्ले किमो हें कथा संकलन प्रकाशीत जाला. त्या मात न्ही एक विशेष विशय म्हळ्यार दायजी वर्ल्ड टेलिव्हिजनाचे कोंकणी सिरियल हो दिग्दर्शन करता. आनी दिग्दर्शन केल्ले बापाय पुतांचे नावी एक चलनचित्र उजवाडाक आयला ताजे विशय आज सकाळचे कार्यक्रमांत उल्लेख जाला. ते आयकले उपरांत म्हाका एक ते पळोवंक जाय म्हणून आशा जाला. सर केन्ना आमकां पळोवंक जाता म्हूण पळोवंक जाय. आनी हो कविता ट्रस्टाचो आमचो एसोसिएट ट्रस्टी. आनी हांव आपयता आमचे प्रतिश्ठीत डॉक्टर विल्मा डिसोजा. आजच म्हाका कळ्ळें ती विल्मा डिसोजा म्हणून. हांव तिका वळखले विल्मा बंटवाळ म्हणून कित्याक तिचें काव्य नांव विल्मा बंटवाळ. डॉक्टर विल्मा बंटवाळ एक प्रतिश्ठीत बँगलोरचे प्रतिश्ठीत सेंट जोसेफ विद्यापीठांत गणित शिक्षकी जावन आसा. पळयात गणित आनी साहित्य कशें मेळून आयला म्हणून. तांणी बरयलें मुकडी कवन संकलन प्रकाशीत जाला. तिका केंद्र साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार लाभ जाला. ही कविता ट्रस्टाचे एसोसिएट ट्रस्टी. आता डॉक्टर व्यंकटेश नायक हांचे कडेन मागणी करता तुमी येवचे आनी आसन ग्रहण करचें. डॉक्टर व्यंकटेश नायक कोंकणीन कन्नडान आनी इंग्लिशान कवनां बरयतात. हांणी मंगलोरचे विद्यापीठान शिक्षक जावन आसात प्राध्यापक जावन आसात. हांणी बरयले वाटे वयले रगत. म्हाका आयकनात ते पुटी ते बूक पळोवंक जाय आनी वाचूंक जाय म्हण दिसलें. वाटे वयले रगत तुका ते शिर्षिके तितले उमेद दिता की केन्ना वाचचें म्हणून एक फिलींग येता. वाटे वयले रगत आमचे कविता ट्रस्टान प्रकाशीत केला. ताका कर्नाटक साहित्य अकादमीचे अत्युत्तम कविता पुस्तक म्हणून प्रशस्ती मेळ्ळा. ते मात न्ही गोवा कोंकणी साहित्य अकादमीचे पुरस्कारय हांकां लाभला. आतां आमचे मुखार येतले तरणाटो उदयोन्मुख साहिती ग्लानिश मार्टिन आनी वेदिकेक येवकावून मागणे घालता. ग्लानिश मार्टिन अलंकार हे काव्य नांवाचो. ग्लानिश जूड मार्टिन हो मुडबिदीरचे अलंकाराचो. आमचे कोंकणी साहित्यामध्ये जाय तितले कवनां काव्यां मेळटात जाल्यार वैज्ञानीक लेखन बरोवप मनीस हांवें चडशे पळोवंक ना. हे ग्रेट कॉम्बिनेशन रसायनशास्त्र आनी साहित्य. हांचे वैज्ञानीक लेखनां आंतरराष्ट्रीय जर्नलांत प्रकटीत जाल्ल्यान
हांणी बरयले कथासंग हेरिडिटी हें किटाल प्रकाशनान प्रकाशीत केलां. हे माते हाजे लिप्यांतर म्हळ्यार देवनागरींत हें पुस्तक अखिल भारत कोंकणी परिशदान लिप्यांतर करून प्रकटीत केलां. आनी मणिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हांचे रसायनशास्त्र विभागांत PhD संशोधन करीत आसात. हांचें संशोधन जाय तितलें बेगीन जावून दी आनी कोंकणींत तांचें संशोधन येवून दी म्हूण देवा कडेन मागता. आतां हांव वेदिक आपयतां लविटा डिसोजा, तरणाटे, उदयोन्मुख, कवित्री, कविता बरयता, लेखनां बरयता. हांची एक विशिश्ट हें म्हळ्यार जिवनाचे संदेशाचे विंचणार संदेश आनी बरोवन प्रकटीत करतात. हांचे लेखनां आमचो संदेश उजवाड पत्रिकेन प्रकटीत जाला. हांकां मायमोगाचें स्वागत. आतां येतले श्वेता M. पै हे मंजेश्वराचे कॅनरा कॉलेज महाविद्यापीठान तांणी प्राध्यापकी जावन काम करतात. लेखनां कवनां कोंकणीन जाय तितले वावर केला. आनी कविता ट्रस्टाचे कविता सादारण हांतू स्पर्धेन जाय तितले भोवमानांनी घेतला. हांकां हांवें मांचेर स्वागत करता. आतां पळया आमचे मातचे कितले सोबीत जाले. सगळ्यांक युवा साहिती आनी इतले बरयले मनीस म्हाका बरें दिसता पळोवन. हांकां सगळ्यांक स्वागत करता आनी तांकां फूल दिवन एक स्वागत करचें म्हणून मेल्विन रॉड्रिगस बाबा कडेन मागणी करता. हांच्या कोंकणी सल्लागार समितीचो निमंत्रक मेल्विन रॉड्रिगस प्रास्तावीक उलोवप करतलो. देव बरें करूं मंगळाबाय. साहित्य अकादेमी आनी कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान सांगता मेळून ही युवा साहिती कार्यावळ हांगासर आमी घडोवन हाडल्या. साहित्य अकादेमी भारतीय साहित्याक भारतांत तशें विदेशांत प्रोत्साहन दिवच्या खातीर 1954 वर्सा स्थापन जाल्ली. साहित्य अकादेमी दर एका 17 वरांक साहित्य अकादेमीची एक कार्यावळ भारताच्या खंयच्याय एका कोनशांत घडोवन आसता. एवरी 17 hours एक प्रोग्राम इंडियाच्या खंयच्याय एका जाग्यार जाता. तशेंच दर एका 19 वरांक साहित्य अकादेमीचें एक पुस्तक प्रगट जाता. आनी साहित्य अकादेमी आख्ख्या संवसारांत अती व्हडली प्रकाशन पब्लिकेशन हावस म्हणटा हांव प्रकाशन संस्था आसा. तुमकां अजाप जावंक पुरो 2025 एप्रील 1 तारखेर तावन 2026 फेब्रुवारी पर्यंत साहित्य अकादेमीन 18 करोडांची पुस्तकां विकल्यात. 18 crores. एक व्हडली संस्था. साहित्य अकादेमीची जायती कार्यावळी जातात. तातूंत एका दिसा 2 दिसांचे सेमिनार आसतात. काल हांगासर एक परिसंवाद जाल्लो, दिसाचे परिसंवाद आसतात. जल्म शताब्दी आचरणां आसतात. कथा संधी आसतात. कवी संधी आसतात. गांवागांवांनी गांवागांवांनी वचून गांवच्या प्रतिभेक प्रोत्साहन करची ग्रामलोक म्हणली कार्यावळी आसतात. थ्रू माय विंडो म्हजे नदरेंतल्यान म्हणली कार्यावळ आसता. लेखक तुमचे बेटेक मीट द ऑथर अशें कार्यावळ आसता. अशी जायती प्रोग्रामां आसतात. अस्मिता म्हणली आसा कार्यावळ. नारी चेतना असली कार्यावळ आसा. आनी युवा साहित्यीक प्रोत्साहन दिवची कार्यावळ युवा साहित्य कार्यावळी साहित्य अकादेमी मांडून हाडटा. युवा साहिती म्हळ्यार कोण? युवा साहिती खाली आसली आयदनां न्ही. आयदनां पळयल्यात आमी व्हड आयदनां. ती खाली आसली आयदनां म्हणूंक जायना आमी. युवा साहिती म्हळ्यार
तांच्या फुडाराच्या प्रकृतीक एक समतोलन सांबाळूंक आपणा भितर रूख या रान वाडोवंक गरज आसची बियां वावोवन आसची मनशां. आनी हो बियाळो साहित्य अकादेमी, कविता ट्रस्ट जावं दी, कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिश्ठान जावं दी, तसले संस्थे ह्या बियाळ्याचो पोस करता. ताका गरजे पुरती खंयची माती जाय, खंयच्या मातयेंत ह्यो बियाळो अंकुरिवंक सादी आसा तसली एक माती, ताका इल्लें सारें, ताका जाय पुरतें उदक, ताका जाय पुरतें वोत ही असले संस्था दितात. युवा साहिती म्हळ्यार कोण? युवा साहिती म्हळ्यार धरणी पोंदा आमी पळयल्या बारीक एक झर वाळून आसता. ती आमी जर पार्क करून ताका एक सारकी वाट आमी तयार करून दिल्यार फुडारान ती एक न्हंय जावंक सादी आसा. आनी ही न्हंय आमची संस्कृती कितें आसा, आमची मुखेल पिळगी कितें आसा, तांचो एक आमचें दायज कितें आसा तें मुखेल पिळगेक एक पोसवण करूंक ही न्हंय उपकारता. देखून म्हणटा युवा साहित्यीक आमी तांची पोसवण करी जाय, तांचो पोस करी जाय. आनी तसली एक कार्यावळ हांगा आसा. हे कार्यावळीक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव साहित्य अकादेमी तर्फेन येवकार मागतां. आनी मुखली कार्यावळ चलोवन व्हरूंक स्टॅनी बेळा आमचे मदें आसा, तांणी ही कार्यावळ चलय जाय. तुमकां यश मागतां. बरें. हे बरें करूं. युवा साहिती म्हणल्यार कितें म्हणले विशीं प्रास्तावीक उलोवपांत मेलुयाबाणी सविस्तार रितीन आमकां अर्थ जावचे बरी कळयलें. आनी आमी सगळे युवा साहिती ताचे वरवीं आमी बरें इश्ट आमी सडावत सगळे मेळटा आसतना आमचें एक टीम मस्त एकामेका जाणा जावचे, एकामेका समजोवचे टीम. सो आमी सडावत ग्लॅनिश मात्र आमकां मातसो ज्युनियर उरले सगळे आमी एकाच वेळार बरोवंक आराम केल्ले मनीस, एकाच टायमार एक 2-3 वर्सांचे गॅप आसूंक डिफरन्स आसूंक पूण एकाच आवदेर आमी बरोवंक आराम केल्ले. सो एक खुशी आसा आमचेच एक म्हणटात एकाच काळार बरोवचे आनी एकाच काळार वाडचे. आनी तुमी एकाच काळार आमकां वाडयलें आसा, मुखार वाडयते आसात. तुमच्या मुखार आमकां सांगाता बसोवंक आनी आमचें हें साहित्य प्रस्तूत करूंक संतोश आसा. सो आमकां वेळाचो अभाव आसा, चडीत उलोवंक वचना. सो हांव आमकां 10 मिनटां एक लाख टायम दिला, पूण हांव सांगता कितलें आमच्या उलोवपेन हांगासर सादर करचें, कितलीं गांवांत सादर करचें म्हणून. सो सुरवातेक आमचो ग्लॅनिश आसा, आमचो ज्युनियर, आमच्या ह्या मेळींत ज्युनियर ग्लॅनिश पयली आपली कथा हांगासर सादर करतलो. सर्वांक नमस्कार. हांव सगळ्यांकी ज्युनियर म्हणून स्टँडिंग म्हणाय, पूण एक लेखाक हांव पुणेवंत म्हणून चिंताचें. कित्याक म्हणून सांगल्यार हांगा आसल्या सर्वां पैकी हांव मात्र एकलो अंकुर. मागीर उरले पुरो सगळीं काजार जावंक जाल्यांत. जैन कैकिनी माम केदाळे म्हणटात ಅದು ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬಾವಿ म्हणून. देखून हांगा आतां बावींत उपेल्लीं सदांच अंगभोगी आसात, तांचो हांव एश्को उपयोग केलो मुतल्या वर्सांनी. म्हज्या काणयेचें नांव जावन आसा खजूर. खजूर म्हळ्यार खर्जुरा. तुमी खातात न्हय? येस, ओके. तर काणी आयकूंक तयार जाया. खजरा माड ह्या गांवांत आसले तर तो बोंगे काडूंक माडार सगळे बरें सर्र करून सोडूंक वेतो. पोपाये रोंपी लायतना केदाळ लायताना अशें चिंतचें आसलें. काजराची बी चिवोंक उडयल्यार काजराचो व्यारस करते आसलो म्हणून. अशें तो खाजूर खावंक काजरा पिसो जावन गेल्लो. दिसाच्या खंयच्याय वखदां जर काजराचेर ताची दिश्ट पडली तर ताचो जीव ताका ग्रासून खावंक पाटे इसरांतलो. पूण आज काजराची वड पोटलीच फ्रिजांत दाट जावन गेल्या. काजूर एकामेकाक चिडकाल्यात, जशें तांचो नातो कांय वर्सां आदलो. ताका काजराचेर आतां शीण येवंक लागता. फकत ताचे आकयन मस्कत तावून हाडले म्हणून. मस्कत पाड न्हय, काजूरय न्हय, तशें म्हूण आकय न्हय. काजरांक रूस ना जाल्या म्हणत ताचे जिणये बरींच. ताचो बापूय सयत मस्कत आसलो. सुपर मार्केटींत ल्हान कामार आसलो. बायलेच्या गर्भांत ट्युमर आसा म्हूण कळलेंच मोतीक धोको बसोवंक तो पाटी गांवाक आयिल्लो. येताना काजूर हाडून आयिल्लो. सदांय रातचें जेवण ताच्या पुता बेनेडिक्टाक 2 काजूर तोंडाक लायतलो. हां, काजरा पिसो दुसरो कोणीय न्हय, तोच बेनेडिक्ट रोजारियो फर्नांडीस.
आल्फ्रेड मार्क फेर्नांडीसाचो एकलोच पूत. आल्फ्रेड जाका आल्पी म्हणून नांव पडलें, बायलेच्या मोगांक कांगल जाल्लो तो पाकय मस्कत गेल्लो ना. तशें म्हणून आसलेल्या थोड्या पयशांनी ताणें ताच्या बायलेच्या भयणीक म्हणजे मेवणेक मस्कत कामाक लायलें. तिस बेनेडिक्टाची मावशी. आपली आवय आस्पत्रेंत वळवळतना बेनेडिक्ट 5 वर्सांचो. लग्ना वेळापामध्ये आवयच्या मोगां वेळी बापयन आनी मावशेन ताका उखलून खाजूर तोंडाक घाल्लो उगास आसा पळय तो आजून खाजूर जावन उडयलेले बिये बरें सांगूंक वचोंक ना. तेच बियेन बियीं किरलेले बरें आंकरी फुटल्या, कांक्यांनी भरल्या, तोपूंक आसा ताच्या विसरूंक जायनासलेल्या उरगासाक. हेच दुखीन ताणें कूस बदलिली. रियाक आराम धरलें. रिया सुवारीस ताची बायल. काजार जावंक फकत 4 म्हयने जाल्ले मात्र. काजार जावंक न्यूनशेंगांत असली आसक्त बेनेडिक्टात येनातली. फॅमिली प्लॅनिंग करा म्हूण मावशेंक सलाह दिल्ली रियाक जालें ना. पूण तेंय बरेंच कितेंच उलयलें ना. निकायेन आपल्या घोवा सारकें. बेनेडिक्टाच्या मोतीक केदाळें ना समाधान. कित्याक तें ताका सारकें कळीत ना. मातशे दुबाव घालून आसात. आल्पी ताचो बापय बायल सगल्ले 2 वर्सांनी अचानक सरलो. बेंगळूर लॉरियर ड्रायव्हर जावन वेच्या ताका कितें जालें कळीत ना. तवळ लॉरियर कामाक आसचे सरतावूय HIV एड्स जावन मरताले तशें खबर विस्तारली. शेजारच्यांक तोय तसोच कांय सरलो जावंक पुरो म्हणलो दुबाव. बापय सरलेल्या उपरांत मावशेक एकच पावटी मस्कत वेचें भाग मेळ्ळें. उपरांत बेनेडिक्टाची जतन तिणेंच गेजे पडली. आखय म्हयन्याक कर्साक पयशे धरताली तिचो उपकार केलो. वर्साक 1 पावटी गांवाक येताली. काजू हाडिनासतना नासतना गांवांत घातली. त्या काता पर्यंत ताच्या जिवाक जीव घातलो. तो 5वेंत आसलो. तो दीस बुधवार. आपल्या बापयच्या आत्म्याक शांती मागूंक मीस दिल्लें. सकाळीं मिसाक मावशेन आपोवंक व्हेल्लें. पाकी येताना हॉटेलांत पुलाव आनी तिळाचो थंड ज्यूस पिवंक दिल्लो. इस्कॉलाक वेताना एक पिरेड गळाय जाल्ली देखून आमसोरांक भायर सरतना लिवंक बरोवंक विसरल्लो. तो ताणें त्या वर्सा बरोवनचो पयलो लिवंक. मावशी इस्कॉलाक सोडून पाकी वचोंक जाल्ली देखून ताणेंच बरोवचें धैर केलें. कितें बरोवचें आमसोरांक कळलें ना. बरोवंक टिचरीक दाखयलें. तिणें हेड शिश्करेक व्हरून दाखयलें. सांगाता ताकाय तिच्या दफ्तराक व्हेलो. हेड शिश्करेन मावशेक फोन केलें. घरा पावलेल्या तिका परत पाकी येवचें पडलें. बेनेडिक्टाक कितें जाता ताची बिलकूल माहीत नासली. कसलो अपराध तो नेना. दोगांयचीं तोंडां सुजोवन गेल्लीं. ताका बेंजीव वाडोंक लागलें. मावशी येतच हेड शिश्करेन तिका लांब भाशण दिलें. बगलेक टिचर सयत आसली. अशी वेळ देख दिवची तुवें तुज्या पुताक? कितें सकल शिकयताय घरा म्हणून मावशे मुखार शिश्करेन बेनेडिक्टाचे कान वळायले. माथ्यार कुकी घाल्यो. दीस फेलो डजंट इवन हॅव एनी रेस्पेक्ट म्हणून देखण्याचे देंकच तिच्या ताळ्यात भायर सरले. मावशेक लज भोगली. ती कितेंय उलयली ना घरा पावता पर्यंत. त्या दीस ताचें इस्कॉल तितलेंच. गेल्ले बरेंच पाकी येवचें. घरा पावलेंच मावशेन रांदपाक उडाक वचोंक दोयेच्या हाताळ्यांक पांयां गांठेर हाता पाटीर धर बरयलें. लिवंकाची ती पेज पिंजून उडयली. ताका ताची मावशी अशी ताची गत पाड करीत म्हणलें ताणें चिंतूंक घुसरातलें. तिणें मार्चच्या hortaक तो शेजारच्या देवळांगेर धांवलोच. तीय पाकीं पाकीं धांवूंक आयली. तांच्या आंगणान सयत ताणें मार केले. ताणें मम्मा म्हणून बोब मारलेले तक्षण तिणें मार्चेर रावयलें. ती दोय तिणें तांच्या आंगणांतच सोडली आनी ती घरा गेली. रडोंक वाटेर फातरांचे मार खावंक गायिल्ल्या पेट्या बरें तो घरा पावलो. ताचे विस्मितायेक मावशी घरा सोंपार बसोन आतां रडताली. तो चिंतूंक लागलो कितें केल्लें हांवें. लिवंकाक आसलें बरेंच बरयल्लें न्हय. I have attended mass in the remembrance of my father who had passed away 3 years ago because of HIV. सगळो गांवचो लोक म्हणून आसलो ताच्या बापायक HIV जाल्लें म्हणून. जाल्यार तें कितें म्हणलें सारकें समजूंक ताका 3 वर्सां गेलीं. आनी मुखार तशें बरें नाका म्हज्या बाळा म्हणून तिणेंच इल्ल्या वेळान ताका आरयलें. तें चिंतना आतां ताचे बगलेक आसलेल्या रियाक ताणें आरयलें. रियाक रातच्या मोगाच्या वेंगेक अशें आसलें बरें दिसलें. ताणें घट्ट पाटीं आरयलें. बेनेडिक्टाच्या पोल्याक नाकार कापलाक केसांचो शिवर असो वतलो. तसलोच शिवर ताच्या मावशेन आरावंक धरून वतलो. हा केसांच्या शिवरा मदें कितलो फरक आसलो. कांय 4 क्लासी पर्यंत तिणेंच ताका गांगोवचें आसलें. भायले लक्ष साबू घालून तिणें आंग घासचें आसलें. अळे कितलो चिकोल गेलो पळय. मग्गांत उदक घेवंक साबू भरलेल्या आंगाक घासतना म्हणटाली ती. आतां घाताना ते उगासाक येता. सांगिल्लें बरें हेड शिश्करेन ताचें कान वळयलेलें हें दुसरें पावटी. पयलें तो 2ऱ्या क्लासींत शिकतना ताचो बापय सगळो मारता. आनी मुखार बापय ना आवय ना म्हणून चिंतूंक इस्कॉलाक गेल्ल्या ताका भिरांतेन हागोंक जालें.
कितेंच नियंत्रणां आयलें हांगा गणित पाठ बोर्डार करनासल्या टिचरीच्या नाकाक संदेश पावता पर्यंत सगळें समा आसलें कशें रुचीक रांदपा पाकवानाचो परमळ रावोंक जायना तशेंच ही मूर ताच्यान रावोंक जाली ना टिचरीक कळतच तिका खंय नातलो राग आयलो तिणें गाडयेर वजया म्हळ्यार तिका जावंक ना ताच्या ग्राचाराक हेड शिश्कर इस्कोलाचो सदांचो बोवाडो काडूंक म्हूण थंय पावल्ली एका हातान आपलें नाक दंपूंक दुसऱ्या हातान तिणें तेचें कान वळयलें धांव कक्षाक म्हूण धांवडायलें उपरांतली 20 मिनटां ताणें कक्षांत रडोवंक सुकशिल्ली मावशेन येवन ताची नितळाय करूंक भुरग्यां मदें हें स्वाभावीक शिश्कर आमी सर्वां भुरगीं जावंक वाडिल्ल्या उणेंगी शिश्करीक जाप करून म्हाका उखलूंक घरा गेल्ली तिणें शिश्करीक जाप दिवंक वेताना थंय आसलेल्या सर्वांची नाकां फुडां फुलुल्लीं घाण पुरती माजवंक नातली पूण ते घाणीन तिणें ताका उखलूंक घेवंक घरा व्हेल्ली वाट ती आतांय तशीच आसा फातरांचे वाटेक आतां गामर वतला ह्या दोनूय गणितां उपरांत मावशेन ताका ताचे पसंदेचे खाजूर खावयले तितलेंच न्हय इस्कोलांत कोणायचो तरी जल्मा दीस आसा तर चॉकलेटां स्वाभावीक इल्लो ग्रेस्त तर लाडू आनी इतर गोडशें दितालीं पूण सगळ्याक 3 वर्सां 8वेंत 9वेंत आनी 10वेंत ताणें ताच्या जल्मा दिसा बाबतींत खाजूर मागयल्ले हो एक अतोसंग भोग आकय ताच्या जल्मा दिसा लागींच गांवांत येतली देखून ह्या वर्सा काजूर मातशी चड हाडय बये म्हूण मावशी सांगून हाडयतली काजूर म्हळ्यार इंग्लिशान डेट्स देखून क्लाशींत तो डेट बॉय जाल्लो तेय फॉरेनचे म्हारग आनी फ्रेश पिकलेले काजूर गांवांत मेळचे बेंगेका खायच जाल्यांत पूण 10वे उपरांत ताका काजूर पयस जाले म्हणच्या की ताणेंच जावंक ते पयस केले त्या वर्सा सयत मावशेन आकय कडल्यान काजूर हाडयले आकय हर एक पावटी काजूर तिच्या लेकाची हाडटाली सर्तीक हाडल्यार एक्स्ट्रा चार्जीस लागू जावचे रूल मावशेन हजारांचो नोट आकयक दिवंक दर हे सर्तीक खाजराचे म्हूण वगडायतना बांगेकाक बरें लागूंक ना पयशांचो दर्यो तिचे तांग वळटा तरी लेकाच्या उदकान मात्र आमकां उपयोग आसलो म्हणलें ताका त्या दीस नक्की जालें तो मावशे सांगता संगीततालो ल्हान आसतना तिचे संगी आख्यो मुख्यो लगोरी लुडो बॅटबॉल जावं अशें क्रिकेट इतर खेळ तर रातीक जेवल्या उपरांत एक खाजूर काबार जाताना आकयक राखून रावचे दीस तिच्याक पळोवंक जायनातले देखून तिस्स कोडयाळ वचूंक सुपर मार्केटींतले मोलाचे खाजूर केन्ना केन्ना हांग दिताली पूण त्या खाजरांक बायल्या घेवची रूस घातली नांगयतना पांय घासतानाच आडवरलेल्या विश्व्यांक हात लावन कुचिल्यो करताली तो तोडवंक जायनासतना आसतलो तो न्हावंक शिकोवंक लागलो तेन्ना रातीक न्हिदिल्ले तवड तिच्यो कुचिल्यो सुरू जातल्यो अशेंच एके सकाळीं धाकटी चड्डी ओली जाल्या रे बाळा काड ती धुवंक घालता तो गजग्यार आसतानाच म्हणाली तो मुतोंक घातलो आपलेच तकीन ती ओली जाली तो 9व्या क्लासींत शिकतालो त्याच दिसा हांव तिच्यो कुचिल्यो बंद जाल्यो फकत तारायताली ताका पकडूंक धर न्हिदताली जसो ह्या वखदां तो रियाक पकडूंक धर न्हिदला ताळो ताचो एका चल्याक सरी जाल्लो न्हय मातसो चलयत आसलो ताच्या ताळ्याक लागून इस्कोलांत ताका तो बेंगेडीक जाल्यार बेंगेडीक्का जाल्लो पियुसीक पावता पर्यंत ताळ्यांत बदलावंक जावंक नातली मावशेक इंग्लीश येतालें देखून घरा इंग्लिशांतच तांचें उलोवंक आसलें अशेंच एक पावटी 10वेची परीक्षा संपोवंक बरे अंक जोवंक लागसर कॉलेजीक पियुसीक भरती जावंक थोडे दीस जाल्ले मात्र तवड मावशे सांगता आसता तो न्हिदलो एकाच फराक ताका जाग जावंक ताच्या पोका वयलो तिचो हात ताणें काडून सॉरी टू से आय एम नॉट कम्फर्टेबल विथ यू म्हणालो तिणें कितेंच जाप काडली ना शिवाय इट्स ओके बाळा आय एम प्राऊड दॅट यू आर ए ग्रोन अप किड नाव त्या दिसा हांव ती ताचे सांगता न्हिदली ना तो त्याच कुडांत उरलो ती भायर मांद्री घालून न्हिदताली हाचे भायर ती काजार कित्याक जावंक ना म्हणलो दुबाव ताका दोसतालो पूण विचारचें धैर्य बिलकूल जालें ना जिवांत घटमूट जावंक वाडलो ताळोय दादल्याचो जावंक बदलोंक आयलो आतां काजार जावंक पुर्तो परिपिकायेक पावलेलो पोर जाला बँकांत एकावंट्स पळोवचें काम करता इतलें चिंतस ताणें ताका आरोंक धरलेल्या रियाचो हात काडलो ताची कूस ताणें बदलिली तें बळान न्हिदल्लें काजार जावचे पयलें घराची दुरस्ती ताणें केली 9व्या काजारी जोड्यांक 9वें बेडरूम आनी पयल्यांच्या बेडरूमाक 9वो पेंट मार मावशेक ताणें थंय दवरला ती वोल पांघरूंक न्हिदता फुडल्या दिसा संजेक मावशेक दाक्तेराची तपासणी आसली बँकाक रजा गेल्ली तिका एनिमिया म्हळ्यार तांबड्या रक्तकणाचो वूंग आसलो दाक्तेरांक वखदां सवें खाजूर काळींग इतर फळां दिजे म्हूण सांगलें आकयन नाका म्हळ्यार तो हाडयतलो फ्रिजांतली पोटली दाट जावंक गेल्या तांतले 3 काग मावशेक दिले तिची दिश्ट गैरी जाल्या आपूण एक खाता म्हूण काडटाना पोटली बंग मुयो धांवतल्यो तो मावशे लागीं वेचे पयलेंच तेणें मुयांक पापोक खाजूर तोंडाक जावंक जाल्ले ह्याच चिंतनांनी तो दनपारां जेवंक 1 वर न्हिदता म्हूण आयलो गजगेर पडलो रियान ताचीं बोटां ताच्या हरद्यार माथ्यार सरयलीं बेंगेडीकाक मूग घातलो ताणें रियाचो हात ताचे वयलो काडलो रियाक राग आयलो तें म्हणालें सॉरी टू से बेंगेडीक
आय एम नॉट कम्फर्टेबल विथ यू सिन्स वी आर मॅरीड. बेंगेकाक आघात जालो, तो भायर गेलो, पळयता तो कितें. मावशेन चिवोंक थंयच मेजार दवरलेल्या खाजराच्या बियांक मुयांची लायनच लागली. देव बरें करूं. हांवें हो बूक हेरिडिटी हातूंत आसा ती काणी तांतली वाचल्ली. वैजनारीक म्हूण सांगलें मंगळाबायन, वैजनारीक म्हणटा म्हणजे ग्लॅनिश ज्यूर मार्केंग म्हळें आनी तिणें म्हजी हेरिडिटीच बदलिली. आमकां तें स्वाभावीक, पूण वैजनारीक आसतना तें इट मेक्स अ ह्यूज डिफरन्स म्हणून तुमकां सांगता. जस्ट मंगळाबाई, डोंट टेक टेंशन, यू आर लायक मंगळा एक्सप्रेस फ्रॉम दिल्ली टू कोच्ची. कितलो कोंकणी लोक उलयता पळय ती एक्सप्रेस जावंक सदांच धांवन ते आसता. थँक्यू. देव बरें करूं. ग्लॅनिशन एका काजुराक आमच्या मुखार दवरून एका व्यक्तीचें सगळें जिवीत तें आमच्या मुखार सादर केल्लें आसा. पयल्या क्लासींत आरंभ कर तो कशें इस्कॉलाक वेतलो आनी थंय तावून तो व्हड जाल्ल्या उपरांत पिरायेक पावल्या उपरांत काजार जाता म्हणसर आसचें ताचें एक जिवीत. ताच्या मोदेगात तें गांवचें जिवीत. ताच्या मोदेगात ताणें विदेशाक परगांवांक गांज गुंतलो आसा आनी त्या काजुरांक भायर तावणीचें काजूर हें सगळें गांज गुंतलें आसा. वैज्ञानीक रितीन 2 पिढा ताणें ह्या आपल्या कवितेंत हाडिल्ल्यो आसात. HIV हाडिल्ली आसा आनी ताचे उपरांत आकय सरली एनिमिया म्हणली पिडा. एक कथाकार म्हळ्यार तशें तो आपल्या काणयेंत थोडे पुटी जायत्या रितींक तें थंयसर प्रस्तूत करूंक शकता. आनी सडावतो कथाकार कथापात्रांनी तांचे ते चिंताप आसा तें व्यक्त करता. आतां काल हांगासर HM पेर्नाल म्हणालो कविता म्हणटा आसतना रुपका आसता थंयसर, तशेंच काणी म्हणटा आसतना कथापात्राद्वारे साहिती ताचें तें चिंताप थंयसर प्रस्तूत करता. म्हणून ग्लॅनिश तुका देव बरें करूं. काणी आमकां सर्वांक रुचली. आनी आतां मुखार आपल्यो 2 कविता घेवन मुखार येता व्यंकटेश नायक. सगळ्यांक नमस्कार. कविता ट्रस्ट, साहित्य अकादमी तशीच कोंकणी सांस्कृतिक प्रतिष्ठान हांकां नमस्कार करताची. हांव 2 कवनां तुमगेल्या मुखार दवरता. सुरवेचे भायरी भितरी. कवनाचे शीर्षिका भायरी भितरी. भायर पळयतना पताकेन तूं तुळू सूर्यचंद्रू. भायरी पळयतना पताकेन तूं तुळू सूर्यचंद्रू. हळदी कुंकुमांतू कन्नड भुवनेश्वरी. हळदी कुಂಕುಮಾಂತು ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಸಮುದ್ರ ಮುಖ ರಬ್ಬುನು ಮನಂತು ಪಾಳ ತಂಡಿತನ. ಸಮುದ್ರ ಮುಖ ರಬ್ಬುನು ಪಾಳ ತಂಡಿತನ. ರೇವೆಂತು ಪಾಯಿ ಪುರ್ತಾ ಅಸ್ತನ. ರೇವೆಂತು ಪಾಯಿ ಪುರ್ತಾ ಅಸ್ತನ. ಗೋಯಾಂತು ಪುರ್ಲೆಲೆ ಹುಡ್ಗಾಸೆತ್ತ. ಗೋಯಾಂತು ಪುರ್ಲೆಲೆ ಹುಡ್ಗಾಸೆತ್ತ. घरांतू आमचीगेल उलयतना. घरांतू आमचीगेल उलयतना. भायरी कन्नड तुळू ब्यारी मलयाळ कन्नार पडतना. भायरी कन्नड तुळू ब्यारी मलयाळ कन्नार पडतना. गोंयांतू सक्कड कडेन कोंकणी आयक पडतना. गोंयांतू सक्कड कडेन कोंकणी आयक पडतना. ग्रामदेवू मंगळादेवी इष्टदेवू ವೆಂಕಟರಮಣು. ग्रामदेवू मंगळादेवी इष्टदेवू ವೆಂಕಟರಮಣು. भटमामान संकल्प प्रार्थना करतना. भटमामान संकल्प प्रार्थना करतना. कुलदेवू रामनाथ शांतेरी कामाक्षी म्हणतना. कुलदेवू रामनाथ शांतेरी कामाक्षी म्हणतना. गोंयची पोंडाक मन धांवता. गोंयची पोंडाक मन धांवता. हंगा गुळिगज्जा ಕೊರಗಜ್ಜಾ ಪಾಯಂ ಪಡೂನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೀಡ ದವರ್ತನ. ಹಂಗ ಗುಳಿಗಜ್ಜ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಾಯಂ ಪಡೂನು ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೀಡ ದವರ್ತನ. ಬೇತಾಳ ಕಾಲಭೈರವ ಸುತ್ತಾಂತಶೀಲ್ ಗಣ ಏಕ ಸುತ್ತಾ ಕೆತ್ತ. ಬೇತಾಳ ಕಾಲಭೈರವ ಸುತ್ತಾಂತಶೀಲ್ ಗಣ ಏಕ ಸುತ್ತಾ ಕೆತ್ತ. ಕಾಣ ಜವಣ ನೆಸಣ ತೆದಂದಕುನು ಆಜಿ ಪಣ್ಣ ಪರ್ಮುಳೈತೋಂಚಿ. ಕಾಣ ಜವಣ ನೆಸಣ ತೆದಂದಕುನು ಆಜಿ ಪಣ್ಣ ಪರ್ಮುಳೈತೋಚಿ. हत्ता रुची मलगडेले पावलाचे इतिहास काढता. हत्ता रुची मलगडेले इतिहास काढता. गोंयचे इतिहासाचे वांटो. गोंयचे इतिहासाचे वांटो कोडयालाचे रक्तांत होळता. कोडयालाचे रक्तांत होळता. देव बरें करूं. अनेक कवन हांव म्हगेले वाटेवेल रगत ह्या पुस्तकांतुलेची तुमगेले मुखार दवरता. 2019 2019 ಅಂತೂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪಬ್ಲಿಷ್ केलेलं आसा. कवनाचे शीर्षिका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स. 2019 ಅಂತೂ प्रकाशीत जालें म्हळ्यार 2016 हांव बरयलेलें. ऑलमोस्ट 10-9 वर्सां जावन आसा पूर.
कॉन्क्रिटा मध्यंतू सुण्यांक हागच्याक पोंड काडच्याक विसरला. कॉन्क्रिटा मध्यंतू सुण्यांक हागच्याक पोंड काडच्याक विसरला. सिमंटा नाल करडून करडून नांगटान तू जीव निसरला. सिमेंटा नाल करडून करडून नांगटान तू जीव निसरला. आता बसचे हागचे वचे, आता बसचे हागचे वचे, सान आसतना पळयला, सान आसतना पळयला. सुण्यान हग्गून गुपुरचे, सुण्यान हग्गून गुपुरचे. आता रेवेर हागल्यार ताई कसले ना करचे, आता रेवेर हागल्यार ताई कसले ना करचे. आजी चर्च दिवोडू, आजी चर्च दिवोडू. एक काळान तू पांयान तू चलतशिलो, एक काळान तू पांयान तू चलतशिलो. बदलावान तू उपयोग केल्लेल ना, कालान तू ते विर्न गेले. बदलावान तू उपयोग केल्लेल ना, कालान तू ते विर्न गेले. आमगेल मध्ये संबंधान तू मोग झगडे जावका, आमगेल मध्ये संबंधान तू मोग झगडे जावका. कॅल्क्युलेटर असलारी थोडे पंता 1 आणि 1 2 लाख करका. कॅल्क्युलेटर असलारी थोडे पंता 1 आणि 1 2 म्हणून लाख करका. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान तू आयचे काळ येवन राबला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान तू आयचे काळ येवन राबला. थोडे पंत पुणी आम्ही आमकां उडगास दवरका पडला, थोडे पंत पुणी आम्ही आमकां उडगास दवरका पडला. देव बरें करूं. ते बरें करूं. व्यंकटेशाची पहिली कविता आशिल्ली भायरी भितरी, आनी आखरेक ती खोडी आळगार कसले म्हणलें तें आमकां ताणें ताच्या कविता मुखांतर आमकां हो सोबीत रितीन वर्णिल्लें. पूण दुसरी कविता येय ती कविता वर्णनाच्या की बदलाक सायड विमर्शाची कविता म्हणून येत. ह्या कवितेच्या हर एका वळी फाटल्यान आमकां जायते चिंतूंक आसा आनी चिंतूंक लायला. आनी तो काळ आसलो आतां काँग्रिटाचें आमचे काल म्हणटात काँग्रीट उद्यान म्हणटा पळय, ताच्या पयलें सुण्यांचे पेटे आसले तांचें जिवीत आनी आतां तांचें जिवीत ती एक मेटाफर. ताच्या उपरांत एक कॅल्क्युलेटर आसा, एक म्हळ्यार 2 कॅल्क्युलेटर येता, पूण आमी 2 म्हणून ते लॅक आमी करूंक आसा, आमच्या जिणेक तें लागू करूंक आसा म्हणून व्यंकटेशान भोव मार्मीक रितीन हांगासर कळयलां. व्यंकटेश तुका अभिनंदन. सो मुखार 2 कविता सादर करूंक हांव श्वेता पै हिचे लागीं विनंती करता. सर्वांकय नमस्कारू. प्रथम जावन अवकाश कल्पन कोन्न दिलेल्यांक वंदन करता. म्हगेले कवितेचें नांव जावन आसा सुर्यालो कोप. भुंयचेरी वांचना, भुंयचेरी वांचना, मळबा वैरी घर ना, अंतरिक्षाक खंयचेय रिक्ष ना. अय्यो देवा कसो करूं हांव, अय्यो देवा कसो करूं हांव. दीस दीस वता वैशाखेचो घाव वत चढता, दीस दीस वता वैशाखेचो घाव वत चढता. सैसून सैसून होऊन जीव चराचर सगळे मरता, सैसून सैसून होऊन जीव चराचर सगळे मरता. सुकल्या पळे झाड रक्कून, बेतला पळे माड तप्पून, हुंसाणीक नाल करपून, वंचला हांव हूम चिट्टून, हुंसाणीक नाल करपून, वंचला हांव हूम चिट्टून. सूर्य देवाल कोपू, सूर्य देवाल कोपू, थंड जावचें म्हाका दिसतना. हुंसाणी धागो तेवय, हुंसाणी धागो तेवय रापच्याक आयकतना. होळची न्हय ती पाप अट्टून पडल्या, होळची न्हय ती पाप अट्टून पडल्या. प्रतिबिंब दाखोवची ती बाई उद्दाक नाशी सुकल्या, प्रतिबिंब दाखोवची ती बाई उद्दाक नाशी सुकल्या. वारेक ताजो वाट विसरला की, वारेक ताजो वाट विसरला की. झाड ना आशिल्लें तो दोनी पान ना, म्हणू तप्पून सिज्जून मेल्लो हांव, म्हणू तप्पून सिज्जून मेल्लो हांव. भज्जिल पापडावरी सुकलां हांव, भज्जिल पापडावरी सुकलां हांव. थेंबे उदकाचे आनीकय निसरणी, मोड ते आनीकय जारवनी. मनानी मनशान कत्तोरन रूख झाड, मनशान कत्तोरन रूख झाड. हांव रोवन वता कसो प्रयोजन. वाट दाखय देवा कसो करूं, वाट दाखय देवा कसो करूं हे कोप निवोचाक. निप्पील पावसाक आपूण हाडूक, निप्पील पावसाक आपूण हाडूक. भुंयक थंड गोद्दडी पांगुरूक, भुंयक थंड गोद्दडी पांगुरूक. मागणी एक आमगेलो निश्चित, मागणी एक आमगेलो निश्चित. जाल्यारी
कोरया आम्ही पाप प्रायश्चित ओव्या दोन्ही जाड सर्वत्र ओव्या दोन्ही जाड सर्वत्र कोरया आम्ही अमक रक्ष प्रयत्न कोरया आम्ही अमक रक्ष प्रयत्न. धन्यवाद. अनेक कवितेचे नाव जावन आसा अंगण. पुराजनाक तांगेले स्ವಂತ घर असून अंगण आसतना एक कशी फील आसता मागीर आतां फ्लॅटा वतरी ना फ्लॅटार राबतरी थंयच एक फिलींग स्टार्टींग एक नमून आसता मागीर तांकां वापस तांगेले एक इंडिपेंडंट हावजस का म्हळ्यार एक आश येता ते एक कल्पनेरी बरयलेलें दिसलें. फल्लेरी नाण जावन ಅವಸುನ ಕುಂಕುಮ ಲಾವ್ನು ಪುಜ್ಜೋಚೋ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೋ ರಬ್ಲ ಮಿಗೆಲ್ ಗರ ಅಂಗಣಂತು ಪೊಂಬೋಳ್ ಚಾರ ದಿಕ್ಕಾಕ ವಂಚೋ ಫುಲ್ನಾ ಜಾಡ ಚಿಗುರೇವ್ನು ಹಸುನ್ ರಬ್ಲ ಪಳಯ ಮಿಗೆಲ್ ಗರ ಅಂಗಣಂತು ಪಳಯ ಮಿಗೆಲ್ ಗರ ಅಂಗಣಂತು मोडाक जड जावन सोण पडल्यार पावसाक ते उदका थेंबे नांचता ते उदका थेंबे नांचता मिगेल घरा अंगणांत. सूर्याले तीक्ष्ण उजवाड सूर्याले तीक्ष्ण उजवाड येवन येवन पडता. निस्गळे निद्दल्यावरी विस्गळे निद्दल्यावरी ते मिगेल घरा अंगणांत. दोनी पांयांक आयले वावंटीक दोनी पांयाक आयले वावंटीक घेवन सोडले वाहनाक घेवन सोडलेले वाहनांक रपचे वेवस्थे कोरून दिल्ले हे मिगेले घरा अंगणांत. चरडूपण सोणू प्रायर येताना चरडूपण सोणू प्रायर येताना दिसले पळया म्हाका मळबा उंचाईक रब्बिले ते फ्लॅट. हांव धरले ताजे वाट दिसले पळया म्हाका ते फ्लॅट हांव धरले ताजे वाट. मळबा लागचे बागील ते घराचो मळबा लागचे बागील ते घराचो दवरलेर पाय भायर मॅट 100 देंवचो. मंतर प्रयर दिसले म्हाका हे फ्लॅट बंदिकानाचो मंतर प्रयर दिसले म्हाका हे फ्लॅट बंदिकानाचो. हांग भायर पडचा न्हय आनी भितर वांचूक न्हय हांग भायर पडचा न्हय आनी भितर वांचूक न्हय. सान प्रयारी पोणू दिंबी बेतूनु सान प्रयारी पोणू दिंबಿ ಬೆತ್ತುನು ರೋಣು ಲೋಳ್ನು ಮತ್ತಿಂತು ಕೇಳ್ನು ಕೇಳ್ನು ವಡ್ಡಿಲೋ ते मिगेल घरा अंगण. आज जोर उडगा सेतस आज जोर उडगा सेतस अत्त दिसनाशी हे फ्लॅटाचे 4 दिक्कान. अत्त मळबा हात लावचे आशी मक्कना अत्त मळबा हात लावचे आशी मक्कना. अंगणांत बेसचे अवकाशू म्हाका मेळचिना. परत एक वेळा म्हाका खेळका परत एक वेळा म्हाका खेळका. पावसा उदकांतू अंगण तिमका पावसा उदकांतू अंगण तिमका. वत्ताचे हळव नेला मारका वत्ताचे हळव नेला मारका. फूल ते झड्डांतू फुलका फूल ते झड्डांतू फुलका. ते मिज्ज दोळ्यान हांव पळोवका ते मिज्ज दोळ्यान हांव पळोवका. धन्यवाद. देव बरें करूं. पहिली कविता आसली श्वेताची सुर्यालो कोप आनी म्हाका ह्या कविते विशयीच हांगा सांगत जें म्हणून आसा म्हळ्यार ह्या कवितेंत श्वेता मोदें म्हणटा प्रतिबिंब दाखोवची बाय ती सुकल्यात देखून थंयसर प्रतिबिंब दिसना. प्रतिबिंब आमचो प्रतिबिंब पळोवचें म्हळ्यार आमी आमकांच पळोवचें. सो आमी आमकांच नाश करचें म्हळ्यार आमी प्रकृतीक नाश केल्यान आज आमीच नाश जाल्यात. तशें आमकां प्रकृतींत आमकांच पळोवंक साथ जायना तशेंच प्रकृती आमकां बरेंपण दिना. त्या देखून आज काल जाता म्हळ्यार सगळें काल म्हणटा करपण गेलां तूं म्हणटाय करपण गेलां फुलां झाडां नात रूख झाडां नात दाव झडल्या दगेची म्हणून आतांच्या आमच्या ह्या सिट्युएशनाक चड सूक्त म्हणून बघची एक कविता भोव मार्मीक रितीन सादर केल्या. आनी आंगण आमकां काल म्हणटा सडावत सिटींत आशिल्ल्यांक फ्लॅटांनी वस्ती करच्यांक तसो अणभव आसा. आंगणांत आमी वाडिल्ले आतां परत फ्लॅटांक येता आसतना ते बघचे त्रास ते मोतीचे करकर भोव बऱ्या रितीन तुवें हांगासर सादर केल्याय तुका अभिनंदन. सो आतां मुखार 2 कविता सादर करूंक हांव विल्मा बंटवाल हिचे लागीं विनंती करता. नमस्कार समेस्तान. ही एक कविता हांवें कालच बरयल्ली आनी ह्या कवितेक हांवें अजून नांव दिवंक ना. ही सोशल मिडिया विशयान हांवें बरयल्ली कविता जावन आसा.
आमी सोशल मिडियार आनी रियालिटींत वेगळेच व्यक्ती जावन आसता थोडे फावटी. आमी फेसबुकाक वतना व्हडलो भाशणकार जावंक पुरो, रियालिटींत आमकां एक उतर उलोवंक धैर्य आसना. तशें तो एक वेगवेगळो संवसार म्हणयेत ताच्या इन्स्पिरेशन, त्या थॉटाच्या इन्स्पिरेशना वयर हांवें बरयल्ली कविता आसा. त्या एक विस्तार मैदानार हारी हारिनी लोक जाता आशार पाशार. त्या एका विस्तार मैदानार हारी हारिनी लोक जाता आशार पाशार. थंय हांगा लांडवड घरां लोक वेता भायर भितर. थंय हांगा लांडवड घरां लोक वेता भायर भितर. गड्डी सड दिसच्या घराक रिगली हांव. कोणशांनी लोकांचे पंगड गंभीर चर्चा. तोंडार ना बोगणाची साय, दोळेय दिसनान भोवशा. एकलो कितेंगी वाचता, कवी जाय जय. कोणूच ताका आयकना, पूण फुलां घालून मुखार वेता. तो कुशेन फुलता. आनी एका कोणशार आवाज जोर जाला. हाणें ताचे गोमटेक हात घाला. हांव शर्मेवनूच भायर पडली. वेतां वेतां घुंवन पळयतां दारवट्यार फेसबूक म्हूण लिखलां. भायर सक्कट सारकें आसा. लोक हसता, खेळटा, काम करता, न्हिदता. तरी आतुरायेन 5व्या रंगाच्या आनी एका घरा भितर रिगली. हांगा लोक एकामेकाच्या कानांत उलयता. एक पंगड गुठान उलोवन आसा. पळयतां पळयतां तांणी एकल्याक तांचे मदलो भायर लोटलोच. हांव फाटल्या पांयांनीच हळू निकाळ्ळी. दोऱ्यार वॉट्सअप म्हूण बरयल्लें. भायर सक्कट सारकें आसा. लोक हसता, खेळटा, जेवता. इंस्टाग्राम म्हूण बरयल्ल्या आनी एका घरा भितर रिगली. हांगा कोणीय उलयनातली. एकलींच बसून आवाज नासता हसतात, रडतात, नाचतात. घाबरेवन भायर पडली. भायर सक्कट सारकें आसा. तो आपल्या इश्टां संगी केक कातरनासा. आरे हाकाच न्हय गी तांणी वॉट्सॅपार भायर लोटुल्लो, पूण हांगा सक्कट सारकें आसा. आळे थंय एकलो मासली विकता आनी एकलो मासली घेता. आरे हेच ते फेसबुकार झगडटाले, पूण हांगा तांकां एकामेकाची वळखच ना. हें कसलें विजमीत. रावा रावा, तुमकां कितेंगी सांगूंक आसा, हांव फाटल्यान धांवली. ते एक घडी थांबले. म्हज्या माथ्यार आशिल्लें व्हडलें सत हळू देंवोवन तांकां वांटूंक लागली. हें कोणगी पिशें जाय जय म्हूण ते निर्लक्षाकान चलत रावले. सत म्हाका पळोवन हेडायतालें. देव बरें करूं. थोड्यो ल्हान ल्हान कविता झुजा विशयांत हांवें बरयल्ल्यो. त्यो ऑलरेडी हांवें पयलींच्या कवी गोश्टींत वाचुल्ल्यो आसात. गाजा गांवांत झूज जावन आसा हें आमकां कळीत आसा. आनी झूज आमी बघून पळोवंक ना, पूण आमी पत्रांनी वाचतना एक एक पिंतूर पळयतना सुद्दां ताची तीव्रता आमकां कळटा आनी तीं बोगणां आमचीं जातात. अशें झुजाच्या गांवा विशयांत बरयल्ली कविता. थोडे कविता थेंबे तुमच्या मुखार दवरतां. न्हीद सर्वांक सुशेग दिना. गाजांतलीं भुरगीं न्हिदेन तीं उडोवन पडटात. मिसायलाच्या बियान आनी थोडीं थंड पडटात. आवयांच्या रुदानाकी उठाना. 4 गर्भपाता उपरांत जल्मल्ले जवळे आयात म्हणले ते आवयक. हो संभ्रम तिणें भोगचे आदींच एका बाळान आपलें झूज संपयलां पोटा बुकेन. आनी एका बाळाचें झूज केदोळ पर्यंत ती नेना. मूठभर शिताक वड्डायल्यात 100 वाटल्यो. खंयची वाटली पुणेवंत, खंयचें पोट आज निश्चिंत. एका दिसाचें सडीत आवक खंयचे वाटलेक मेळात. ते आवयचें बें खंयचे घडये मिसायल आपल्या बाळांक ग्रासीत गी म्हणलें न्हय. तिचें बें आपूण मरोन आपलें दुदाबाळचें वांसात गी म्हणलें. एकली चली ती मेल्या म्हूण तिका मॉर्च्युअरीन दवरलें. सुमार 8 वरां उपरांत कळ्ळें की ती जीव आसा म्हणून. आनी तिचे विशयांत बरयल्लें. रगाद ती चली, तिचें नांव रगाद. रगाद ती चली 8 घंटे मोड्या मदें मोडें जाली.
उपरांत पुनर्जीवन जाली. आज तिका मरणाचें बेना पूण जियोंक ती भियेता. झुजा विरामान परत बरवसो दिलो. हारी हारीनी लोक पाटी येता धरणी समाजाल्ल्या आपल्या घरांक. धूळ जाल्लीं तांची सपनां आरावंक. एकामेका बुजोवन दैर बळ एकठांवंक. 2 जण चरके भुरगे इस्कोला गेल्ले ते पाटी घरा पावोंक नात. मिसायलाक ते बली जाल्ले आनी हांचे विशांत झुजा विरामा उपरांत परत इस्कोलाक गेल्ले जुमा आनी फादी. तांचें नांव जुमा आनी फादी. झुजा विरामा उपरांत परत इस्कोलाक गेल्ले जुमा आनी फादी संतोसान दिल्ली भास मोडिनात लिसांव शिकयल्लें आवयन. दिल्ली भास मोडिनात लिसांव शिकयल्लें आवयन. पूण ते घरा पावच्या आदींच मिसायलान भास मोडुल्ली. पूण ते घरा पावच्या आदींच मिसायलान भास मोडुल्ली. आनी एक काळीज कळोवची एक न्यूज आमी न्यूज पेपरांनी वाचुल्लो आसा. तें कितें म्हळ्यार एका जोड्याक जवळीं भुरगीं जातात आनी ताका नांव दवरचे खातीर तो बापूय सरकारी दफ्तराक वता. ताणें थंय नांव दखल केलां तितलेंच ताका एक कॉल येता आनी ताका खबर मेळटा की ताची बायल भुरगीं बॉम्ब दाडेक बली जाली म्हूण. आनी हाच्या विशयान बरयल्लें. आनी त्या भुरग्यांचीं नांवां आसेर आनी आयसेल. आसेर आयसेल सोबीत नांवां जोगासानेन विंचल्लीं ताणें आपल्या जवळ्या बाळांक. आसेर आयसेल सोबीत नांवां जोगासानेन विंचल्लीं ताणें आपल्या जवळ्या बाळांक. नांवां दाखल करून सर्टिफिकेट हातीं घेवन पावलो तो आपल्या घरा आपयत आसेर आयसेल. पूण आपलें नांव तांणी एकपटीपणी आयकलेंच ना. पूण आपलें नांव तांणी एकपटीपणी आयकलेंच ना. देव बरें करूं. विल्माच्यो 2 कविता आसल्यो. तातूंत एका कवितेक विल्मान नांव दिवंक नातलें पूण आमकां कविता सादरीकरण वेळार आमकां समजलें तें कितें म्हळ्यार फेसबूक वॉट्सॲप इंस्टाग्राम हांगासर हाच्या भितर जावच्या वेव्हारा विशीं आनी हाच्या भितर वेव्हार करचे मनीस भायर कशें आसतात म्हणलें तिणें भोव सुंदर रितीन हांगासर प्रस्तूत केल्लें आसा. आनी ताचे उपरांत झुजा विशीं तिणें थोड्यो कवितो हांगासर वाचुल्ल्यो आसात. आनी फाटल्या 4 वर्सांनी सगळ्या संवसारांत युवा साहित्यानी हायेस्ट बरयल्ल्यो कविता म्हळ्यार झुजा कविता म्हणून एका संस्थेन खंयचें ताचें नांव येना म्हाका. हांवें आदल्या हप्त्यान ताका पत्रार वाचयल्लें. हायेस्ट सगळ्या संवसारार युवा साहित्यानी बरयल्ल्यो कविता म्हळ्यार झुजा विशयांत. आनी प्रत्येक जावन गाजांतल्या झुजा विशयांत. आनी गाजांतलें झुज म्हणटा आसतना एक स्त्री विल्मा म्हणटा स्त्री ती मोर्चार 8 घंटे आसली म्हणून. मोर्चेर तो भायर आयल्या उपरांत तिका मोर्चाक बेळना पूण जियोवच्याक बेळ आसा. म्हळ्यार तो संवसार तो तें वातावरण तशें आसा तें झुजाचें वातावरण. आनी आमकां काळजाक नाटवचें बरें. विल्माच्यो कविता म्हळ्यार तशेंच विल्मा सोशल मिडियाचेर बरयना अप्रूप बरयता पूण बरयल्लें तें सगळ्या संवसाराक वायरल जाता. विल्मान एक फावटी एक कविता बरयल्यार ती कर्नाटका मट्टाची कविता म्हणटात आमी सडावत. ती कोंकणी जाल्यार कोणगी एकलो कन्नडाक ट्रान्सलेट करता आनी ती वायरल करता. सो तसली एक कवितेची तांक कवितेंत विचार व्यक्त करची तांक विल्माक आसा. आनी आमकां आयच्या ह्या सत्राक ती मेळिल्ली आमचे बागमणेंत विल्मा तुका अभिनंदन. सो लविटान कविता हाडल्यात एक 4 कविता हाडल्यात पूण हांव 2 कवितांक मान तुका एक आस्पाद दिता. जायते समेस्तांक नमस्कार. म्हज्या पयल्या कवितेचें नांव जिविताचीं पावलां. जिविताच्या पावलांनी सुखा दुखाचो सागर. जिविताच्या पावलांनी सुखा दुखाचो सागर. खुशी आनी दुखां मदें मेटां काडचींच जिणी आमार. खुशी आनी दुखां मदें मेटां काडचींच जिणी आमार. मेळत वाटांनी फुलां कांट्याचो सांगात. मेळत वाटांनी फुलां कांट्याचो सांगात. कांटे देगेक सरूं कांटे देगेक सरूं फुलां पाकळ्याचो परमळ घेवन फुडें समकोंदी सोबीत जिणी येतारू. फुल्यां पाकळ्यांचो परमळ घेवन फुडें समकोंदी सोबीत जिणी येतारू. पडलेले तावन उठोवन फुडें सरच्याक पडलेले तावन उठोवंक फुडें सरच्याक मोती जाणवये उजवाडच पुरो. पातयणीचो दिवो
पातयेणीचो दिवो आसत तर पैणान, पातयेणीचो दिवो आसत तर पैणान, खाळो की वाट उगडोन दरीत. वाऱ्या परी बदलावण चडूंक, वाऱ्या परी बदलावण चडूंक, सागोरा परी मोन आसूं. ल्हान सपन वाडत वसो, ल्हान सपन वाडत वसो, जिवीत आमचें सुंदर जावच्याक. काळजांत मोग जगोवन जिवीत रंगरंगांनी सोबोवया, काळजांत मोग जमोवन जिवीत रंगरंगांनी सोबोवया. ल्हान ल्हान संतोषान सर्गासूक आमी पळोवया, ल्हान ल्हान संतोषांत सर्गासूक आमी पळोवया. अरियेका दुकान अर्थ आसा, अरियेका गडितांत लिसांव आसा, अरियेका दुकांक अर्थ आसा, अरियेका गडितांत लिपोन आसा, गडितांत लिसांव आसा. तांतूंच जिणयेचो बाय लिपोन आसा, तांतूंच जिणयेचो बाय लिपोन आसा. हें आमी चिंत्यां थोडें जिविता पावलां काडया फुडें, हें आमी चिंत्यां थोडें जिविता पावलां काडया फुडें. दुसरी कविता संबंध. पिडेंत पडटना पळोवंक येनातलीं, पिडेंत पडटना पळोवंक येनातलीं, मरणा पोंडार पयिल्ले आजीर, माती घालूंक आपली आजरी गांवार देखूंक, माती घालूंक आपली आजरी गांवार दाखोवंक. जीव आसतना ना एकी बरें उतर, जीव आसतना ना एकी बरें उतर, दोळे दांपुल्लेंस आयकोंक मेळटा गुणाशे गुणाचे रजार, दोळे दांपुल्लेंस आयकोंक मेळटा गुणाशे गुणाचे रजार. जल्मा दिसाक उल्हासूंक ना एक फूल, जल्मा दिसाक उल्हासूंक ना एकी फूल, दोळे दामतस, दोळे दामतस पेट सगळी अलंकार फुलूस फूल, दोळे दामतस पेट सगळी अलंकार फुलूस फूल. कश्टांत ना दुडवा कुमोक, कश्टांत ना दुडवा कुमोक, मरण पावतना बँड फोटो व्हिडिओ जळक, यूट्यूब लाईव्ह दरबार, मरण पावतना बँड फोटो व्हिडिओ जळक, यूट्यूब लाईव्ह दरबार. संवसार भर लोकांक बांदूंक, संवसार भर लोकांक बांदूंक. जीव आसतना नातलेलो मोग, जीव आसतना नातलेलो मोग, मेल्या उपरांत दुखा जऱ्यो गेल्यो वाळत, मेल्या उपरांत दुखा जरी गेल्यो वाळत. पडकिऱ्या संवसारांत कुड्डो मनशा संबंद, पडकिऱ्या संवसारांत कुड्डो मनशा संबंद, फकत चलता केळ दोळ्यांक माती घालूंक, फकत चलता केळ दोळ्यांक माती घालूंक. देव बरें करूं. थोड्या संबंधांक लागून विणलेली काणयेद्वारी ग्लॅनिशन हे सत्र साहित्य काल म्हणटात युवा साहित्याचे विचार गोष्टी हांगासर आरंभ केल्ली आसा आनी संबंधाच्या थोड्या गुणांक लागून लविटान हें सत्र हांगासर संपयल्लें आसा. आनी गणिता जिणें कशें लागू जातात पयली कविता आशिल्ली, दुसरी संबंध आनी संबंधाचो एक बारीकसो विमर्शो थंयसर लविटान केल्लो आसा. आनी सडवत तूं तुज्या कवितांनी असलेंच विमर्श निरंतर म्हणल्यार करते आसा. कित्याक म्हळ्यार युवा साहित्य म्हळ्यार तशेंच तें एक साबक म्हण येत, तें एक समाज सुदारक म्हण येत, आनी दुसऱ्यान तें शिदा आपले विचार व्यक्त करचे मनीस आनी ते तीक्ष्ण रितीन तांकां चड ताका सुंगार रावंक ते वचनात आपल्या विचारांक. बगार साहित्यान कितें स्ट्रेट फॉर्वर्ड जाता तितलें स्ट्रेट फॉर्वर्ड ते सांगतात. आनी आमच्या हांगासर आसच्या ह्या युवा साहित्यानी आज असलेंच साहित्य आमचे मुखार हांगासर प्रस्तूत केल्लें आसा. आनी आतां आमी वेळार आसा. आखरेक म्हजी एक काणी आसा, मोठवी काणी, काणयेद्वारी हें कार्य आमी हांगासर संपया. काणयेचें नांव आसा प्रेरण अपार्टमेंट. प्रेरण अपार्टमेंट चौक आकाराचेर आसा. सकला मदगात आंगण आसून वयर पळयल्यार 2 मळ्यांची मुखली 2 कॉरिडॉरां सारकी दिसतात. त्या वयल्या 2 मळ्यांनी स्त्रियो मात्र वस्ती करतात. स्त्रियो म्हळ्यार त्या कॉलेजींनी शिकोवची, 4 बँकांत काम करची, ब्युटिशियन, एकली लॉयर आनी 2 IT इंजिनियरां, 2 जर्नलिस्टां. ह्या पैकी थोडी लगीन नाका म्हूण चिंतची, ह्या पैकी थोडी लगीन नाका म्हूण चिंतची, थोडी लगीनाची प्राय जावना म्हूण चिंतची आनी 2 वेगळासार जोडून घेतली. बिल्डिंगाच्या ग्रावंड फ्लोरांत 11 फ्लॅटां आसात. त्या पैकी 2 वखदाची गोडावणां,
एक वस्तुरांचे गोडावण आणि हप्त्यांत 1 या 2 फावटी स्टॉक घालच्याक थोड्या फावटी आसलेले स्टॉक व्हरच्याक म्हूण ही फ्लॅटां उक्ती जातात. उरिल्लीं फ्लॅटां विकून गेल्यानंतरी तातूंत येदोळ वस्ती आराम जावंक ना. भैया नव्या वकालगी दनपारां ड्युटी जावन फाटीं परतल्ल्या ब्युटिशनान सेक्युरिटी लागीं सवाल केलें. अर्दी गेटी भितर आनी अर्दी गेटी भायर रावून आसल्या लोरयेकच पळोवन आसलो सेक्युरिटी बाय सावकाश ब्युटिशना लागीं गेलो. वय मॅडम, ग्रावंड फ्लोराक बॅचुलर एकलोच. ताणें एकाच दम्मान सांगून सोडलें. एकलोच? दादलो? सवालां बराबर तिची दिश्ट लोरी येतावन कदेला वळोवन वरच्या दोगां आळां वयर पडली. ते वस्तुराच्या गोडवणाक लागून आसच्या फ्लॅटा कुशी समकताले. फ्लॅट उक्तें आसलें. भितर चडून 6 फूट लांबाय असो दादलो एकलो आळांक कितेंगी समजयते आसलो. बोटां मदें अर्दी सिगरेट आशिल्ली आनी उलोवण्या मदेंच ताच्या ओटा मदें ती घुसतली. टेम्पररी खंय. सेक्युरिटीन ब्युटिशनाक जागयलें. कोण कितें म्हण कांय खबर आसा गी? तिची दिश्ट परत फ्लॅटा भितर गेली. परमनंट रावचो ना मॅडम. फ्लॅट ओनरान सावी दिवंक सांगिल्ली. सावी घेतली शिवाय दुसरें कांय उलोवंक जावना. इल्ल्या वेळान ओनर येतलो खंय विचारून सांगता, सेक्युरिटीन सांगलें. हो सेक्युरिटी फाटल्या 4 वर्सां तावन राती प्रेरण अपार्टमेंटाचो पारोतकर आसा. इन्शुरन्स ब्रोकर मात्र न्ही आसता. वयल्या 2 माळ्यांनी वस्ती करच्या हर एक स्त्रियेक ताची बरी सलावळ आसा. दादल्यांची वस्ती नासलेल्या बांदपाक सेक्युरिटी मात्र एकलो दादलो. आज तावन नवो एकलो आयला. चिंतून आसल्या बरीच ब्युटिशन मुखार समकाली. शिडी चडोवन वयले माळयेर आशिल्ल्या आपल्या फ्लॅटा भितर घुसली. बिल्डिंगांत वस्तेक नवो दादलो आयला काय. आपल्या बॅग रिडींग टेबला वयर दवरीत ब्युटिशनान बिल्डिंगाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपांत संदेश धाडलो. वस्तूर बदलोवन नाणयेक वचोन हातपाय धुवन फाटीं रिडींग टेबलाचेर पावतना व्हॉट्सअप ग्रुपाचेर बिल्डिंगाक वस्तेक आयिल्ल्या नव्या दादल्या वयर लांब एक संवाद आराम जाल्लो. ब्युटिशनान एका फाटल्यान एक संदेश वाचूंक आराम केले. वळख आसा गी? पयलें सवाल शिक्षकीचें आशिल्लें. खंयचे फ्लोर? सकयल बँक मॅनेजराची मेसेज आशिल्ली. तरणाटो या प्रायस्त IT इंजिनियरान लजेची इमोजी चिडकायिल्ली. म्हाका हप्त्या आदींच खबर आसा. त्या दादल्याक हांव वळखतां. विशेष सलावळ कांय नातल्या री ताचे विशीं बरी जाणा. स्त्री आनी ताचे विशीं इल्ली जागृत करची बरी. जर्नलिस्टान ग्रुपांतल्या उलोवण्याक अचानक गोंडी दिल्ली. खबर आसली तर तुवें पयलेंच कित्याक सांगूंक नाय? दुसरे एके शिक्षकीन आजापाची इमोजी चिडकायिल्ली. जागृत म्हळ्यार कसली? उपादिमचो मनीस कितें? बँकांत काम करचे स्त्रियेक भिरांत आशिल्ली. ताचें एकलें स्टाफ आमच्या रायफल क्लबाचे मेंबर. बॉस तुमच्या प्रेरण अपार्टमेंटांत शिफ्ट जाता म्हणून ताणेंच थोड्या दिसां पयलीं म्हाका खबर दिल्ली. हांवें सिरियस जावन कान घेवंक ना. जर्नलिस्टान ग्रुपांत दुबावाचो दुवर सोडलो. जागृतकाय सांबाळची बरी. जागृतकाय सांबाळची बरी म्हूण सांगिल्लें त्या विशीं सांग. शिक्षकी मात्र जागृत जाल्ली. भियोवचें कांय गरज ना. तो इल्लो चेडवांचो पिसो कांय. पयशे उडयल्यार चेडवां बुलतात म्हूण ताची चिंताप कांय. व्हडली सलावळ कांय गरज ना कांय. 1-2 फावटी भेटल्यार उलयल्यार उपरांत पाटीक पडटा कांय. ताच्याच दफ्तरांत वर्सां वयर खंयचीय चेडवां कामाक रावनात कांय. जर्नलिस्टान खंय 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 म्हणलो शब्द हायलायट केलो. अयो तर स्त्रियांक यूज एंड थ्रो करचो व्यक्ती म्हूण जालो. हांगा स्त्रियोच वस्ती करतात म्हूण कळोवन उद्देशपूर्वक की तो भाड्याक येवंक ना म्हूण. हे दोल मौनपणी संदेश वाचून आशिल्ली लॉयर जाग जाली. ताचो उद्देश कितें असो पूण आमी ताका मायंड करना जाल्यार जालें. जर्नलिस्टाची मेसेज मुखार तिणें गंभीर एक इमोजी चिडकायली. हांगाच्यो स्त्रियो मायंड करनात म्हूण ताका पयल्या दिसाच कळाचें. देखून कोणेय ताणें उलोवचें या हासचे प्रयत्न केल्यार गुमान करिनातल्यार जालें. आनी आमची ब्युटिशन मॅडम मेसेज वस्ते आसा. कांय तरी जाप दिते ना. लॉयर मात्र गंभीर आशिल्ली. येस ग्रुप मिटिंगांत ब्युटिशनान एंट्री घेतली. ह्या मध्ये जर्नलिस्टाच्या अकरेचे मेसेजीक उरल्या सर्व आनी इमोजी मुखांतर आपलो सहमत दाखयलो. ब्युटिशनान डबल ओके म्हणलें.
ॲक्च्युली म्हाका ह्या सिंगल दादल्यांक पळयल्यार जायना. केदाला हांचे पिंत उसामोल जाता आनी केदाला हांचे लास्ट उसामोल जाता म्हूण सांगूंक जायना. भिरांकूळ मनीस. जर्नलिस्टान संवादाक दुसरी एक गुंडी दिली. सिंगल दादले म्हणून उरलेल्यांक सांत करूंक चिंती नाका. दादले म्हणले उपरांत सगळोसो जिनस एकच. एकल्याकी पातयेवचें बरी ना. डायव्हर्स जाल्ल्या शिक्षकेन आपलो वाद मांडलो. हांव गेट उतरोवन भितर येताना तो थंयसर ताच्या फ्लॅटांत आसलो पळोवंक डिसेंट दिसलो. ब्रिटिशांनी आतां संवादाचो वांटो जाली. तूं कितें क्रश ॲट फर्स्ट सायट म्हणले बरें उलयताय. आमी सगळ्यांनी ताचेर सांजेर फाटीं घरा येवचें. दिसा मोदें घरा येवच्या तुवें चड सत्राय सांबाळूंक जाय. निसरून पडलें तर मागीर वाळांत गेल्ले बरीच. जर्नलिस्ट सिरियस जाल्लें. हांव निसरून पडोवंक पिशें लागलां. कॉलेजींत आसतना अणभव पुरो म्हाका. दादल्यांचे मुस्कोर पळयतना म्हजे तकलेक चडटा. सगळो संवसारच स्त्रियांचो जाल्लो तर कितलो बरो आसलो न्हय. ब्रिटिशांनी सोन दिलें ना. तशें तर मॅडम जल्मात येना. IT इंजिनियरान दोलो मोडलो. सिरियस मॅटर डिस्कस जाते आसा. डायवर्ट करिनाकात प्लीज. जर्नलिस्टान हात जोडले. ती त्या ग्रुपाची एडमीन. हांव क्लासीक वेता. कितें हें आसा तर सांजेर डिस्कस करया. आनी एका शिक्षकेन रजा मागली. म्हाका प्रोजेक्ट मिटिंगाक वेसो वेळ जालो. IT ऑफलायन जालें. आतां वरां रातीची 9:30. प्रेरण अपार्टमेंटांतलो स्त्रियो एक्स्ट्रा डिस्टन्स म्हूण दाखोवन दिवंक जाय. देखून आमी सर स्त्रियांनी 10:30 वरांक आपल्या फ्लॅटाचे लायट ऑफ करच्याक आनी जणाला दंपून न्हिदोंक जाय. पयल्या दिसा असलो एक इशारो पावलो तर तो आमच्या खबरेक येवचो ना. गुड नायट. ग्रुप एडमिनान 11ची मॅसेज सोडली. आतां वरां 10:30 जालीं. नवो दादलो ग्रावंड फ्लोराच्या आंगणांत एक कदल घेवन बसोवन आसा. फोणार कितें गी उलयते आसा. मदगात सिगरेट वंटार चेपता आनी दाट दुवर सोडते आसा. ब्रिटिशनान सारकें एक फावटी पळयलें आनी जनेल दंपलें. मदलें कूड रिडींग रुमांतलें लायट ऑफ केल्लेंच तें आपल्या कट्टार वचून पडलें. आतां रातीची वरां 11:30. दादलो थंयसरच आसतलो या न्हिदोंक गेला आसतलो. ब्रिटिशनाक आतां एक बारीक दुबाव आसा तर एक गुड नायट म्हणयेत. ब्रिटिशान उठलें. लायट ऑन करून मुखल्या कुडाक येवन ताणें जणल उक्तें केलें. दादलो वयर तावन पडलेला गुड नायट पावसाक भिजून गेल्लो. लेक्चर, बँकान काम करची, लॉयर, IT इंजिनियर, जर्नलिस्टां सगळ्यांची जणालां उक्ती जाल्ली. देव बरें करूं. हे युवा साहित्याचे सुमधुर साहित्य सुद्दां आमी सगळे व्हांवून गेले. हे सुंदर अनुभव दिल्ल्यान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. देव बरें करो म्हणटा. आतां हाका सगळ्यांक प्रमाणपत्र दिवंक मेल्वीन बाबा कडेन रिक्वेस्ट करता. आमचे 2 दिसाचे समारोहाक गोवातावन 11 विद्यार्थी येवन हे समारंभाचे ग्रेस्तकाय वाडयला. हे भुरग्यांक हांगा हाडूंक मुखेलपण घेतले हनुमंत चोपडेकर बाबाक हांव मना पासून नमन करता. आतां हे विद्यार्थीन हांगा येवन एक प्रमाणपत्र घेवचें अशें म्हजें विनंती. मान्यस्त किरण बुडकुळे माय हांकां येवन हें प्रमाणपत्र दिवचें अशें विनंती करता.